गोयात एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव मातूरच्या उट्टा महामेळाव्याक एकठांय जाले। सरकारान बेगोबेग आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केली। आमदार गोविंद गावडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें थेट आव्हान दिले। मजगती फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची अंमलबजावणी करची आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत एसटीचे 4 आमदारांची वेंचणूक जावपाची वाट मेकळी करची अशी मागणी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। अस्तित्वात नशिल्ल्या 9,525 गिरायकांची 12 कोटींची वीज बिलाची थकबाकी माफ केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। हेरूय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत महत्वाचे निर्णय जाले। गोयातल्या अवतिकाय जाल्ल्या रस्त्यांची आता राज्यभर तपासणी जातली। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सगळ्या अभियंत्यांक चाळण जाल्ल्या रस्त्यांची सविस्तर मूल्यांकन करून 2 दिसां भितर अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात। या अहवाला उपरांत बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आशिल्ली रस्त्याची निवड करून गरजेचे उपाय करतले। गोय विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। वेंचणुकेचे अधिकृत वेळापत्रक वेंचणूक आयोगा कडल्यान जाहीर जातले। तशेंच विधानसभेचो कार्यकाळ मार्च 2027 मेरेन सोंपता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। वेळसाव डबल ट्रॅकिंग करपाच्या प्रकल्पा संबंधी सोमारा जाल्ल्या निशेधा उपरांत कांय थळावे चाळवल्यात। कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाजान निषेध करपाच्या पद्दतीचेर खर टिका केल्या। मजगती सामाजीक वावुरपी राकेजिनो डिसोजान ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाचें आव्हान दिलां। हे फाटभुंयेर विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला वेळसावचे कांय थळावे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। आरबीएलएमाचें काम बेकायदेशीर आसा अशें सरदेसायचें म्हणणें आसा। वेळसाव डबल ट्रॅकिंग करपाच्या संबंधी सोमारा जाल्ल्या निशेधा उपरांत कांय थळावे चाळवल्यात। कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजान निषेध करपाच्या पद्दतीचेर खर टिका केली। मजगती सामाजीक वावुरपी राकेजिनो डिसोजान ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाचें आव्हान दिलां। ह्या फाटभुंयेर विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला वेळसावचे कांय थळावे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। आरबीएनएलाचें काम बेकायदेशीर आसा अशें सरदेसायचें म्हणणें आसा। मंत्री माविन गिदुनो, आमदार मायकल लोबो, आलेक्स रेजिनाल्ड, आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कोळेकार हांचे सयत लोकायुक्त न्यायालयान प्रलंबीत आशिल्ल्या 16 प्रकरणाचेर नवे लोकायुक्त संदीप शिंदे हांणी कारवाय सुरू केल्या। ह्या प्रकरणातल्या कागाळदारांक सुनावण्याविशीं नोटीस जारी केल्या। लोकायुक्ताच्या न्यायालयाच्या सध्याच्या स्थितीत वट्ट 16 प्रकरणां प्रलंबीत आसात। नव्या लोकायुक्ताची निवड जाय मेरेन कितल्याशाच प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबीत उरली। सांगे म्हालात खड्ड्यांच्या मुद्द्यावयल्यान राजकीय वातावरण तापले। कांय दीस पयलीं रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून बायलेची मिस्करीत जावपाची घडणूक मुखार आयली। हे फाटभुंयेर पीडब्ल्यूडीच्या सहाय्यक अभियंत्याक जाप विचारिल्ल्यान मेशू आनी हेरांचेर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केला। हे वेळार मेशू आनी पीआय हांचे मदीं तोंडी वाद जाल्या उपरांत जीएफपीचे फुडारी तशेंच वकील आनी पीएसआय हांचे मदीं वाद जालो। मजगती मेशू डिकोस्टाचे स्टेटमेंट पुलिसांनी नोंद केला। न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण काणकोणच्या काराशीमळा आगोंदा वाठारात कम्युनिदाद जागेर आशिल्ले घर मोडपाक संबंधीत प्रशासनान कारवाय सुरू केली। जेसीबीच्या मस्तीन घरामुखार आशिल्ले कंपाऊंडाचो कांय भाग मोडलो तशेंच घराची लायट आनी उदकाची जोडणी तोडली। मात कारवाये वेळार जेसीबीत तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान फुरली कारवाय तात्पुरती स्थगीत केली। मजगती कायदो सगळ्यांक सारको जाल्यार आपलें घर मोडटा तशें तांचेय मोड घरधनियांचें म्हणणें आसा।
सांगेवेले एक बायलेक SBI क्रेडिट कार्डाची मर्यादा वाडोवपाच्या नावान 1,47,000 रुपयाची फटवणूक जाल्ल्याचे मुखार आयला। एका अनवळख्यान एके बायलेक फोन करून SBIचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून क्रेडिट कार्डाची मर्यादा 2,14,000 वयल्यान 3,14,000 मेरेन वाडोवपाचे आश्वासन दिले। बायलेन विश्वास दवरून ताका OTP दिलो। OTP दिले वयल्यान बायलेच्या खात्यांतल्यान 1,47,000 रुपयाची रक्कम काढली। आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळटाच संबंधित बायलेन पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। म्हादय कोळसा बंडुरा प्रकल्प बेगोबेग सुरू करपाची मागणी करपा खातीर शेतकार संघटनांनी 13 ऑगस्टाक बेळगांव बंद करतले अशी शिटकावणी दिल्ली। जाल्यार म्हादयच्या प्रश्नाचेर गोंय तडजोड करचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परत एक फावट स्पश्ट केला। बेळगांव बंद केले जाल्यार भाजयेच्या पुरवणीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसली तरी सध्या गोंयांत भाजयेची पुरवण सुटसुटीत आसा, देखून ह्या बंदीचो गोंयच्या बाजारपेठेचेर व्हड परिणाम जावचो ना अशी माहिती चंद्रहास देसाईन दिली। गटारी म्हणून बुधवारा सांजे रगडा न्हंयत उतरिल्लो तरणाट्याची कूड बिरेस्तारा सकाळी न्हंयत उफेल्ले अवस्थेत मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साकोर्डा गोडुळसाय वाठारांतलो कुशाळी मापारी हो 54 वर्सांचो दादलो न्हंयत देंवला उपरांत तो बेपत्तो जालो। कुळ्या पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान सोद मोहीम राबयल्या उपरांत बिरेस्तारा सकाळी ताची कूड मेळ्ळी। पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचे काम पुराय जाले असून 15 ते 20 ऑगस्टा मजगती हाचे उक्तावण जातले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला। ह्या स्मारकाकडे जसो स्वतंत्र दीस मनयतात त्याच पद्दतीन गोंय मुक्ती दीस लेगीत मनोवचो अशी मागणी तोरशेचे आदले जिल्लो पंचायत वांगडी तशेंच आदलो सरपंच सूर्यकांत तुळसकार हांणी केल्या। तोरशा राष्ट्रीय मार्गार 66 टोल नाको उबारपाचे काम नेटान सुरू आसा। हो टोल नाको केन्ना सुरू जातलो हे कोणाकूच खबर ना। पेडणे मालांतले जायते नागरीक कामाच्या निमतान ह्या मार्गांतल्यान पत्रादेवी बांदा सावंतवाडी दिसाक 2 खेपे यो वच करतात। जर तांकां ह्या टोल नाक्यार प्रवेश शुल्क दिवचो पडलो जाल्यार आडमेळी निर्माण जावंक शकता। देखून पेडणे मालांतल्या गाडयांक सूट दिवची अशी मागणी तोरशेच्या आदले सरपंच सूर्यकांत तुळसकर हांणी केल्या। केप्या कोलामड्डी कट्टा वाठारांत नामदेव गडकरी फामिली वांगडा 40 वर्सां सावन राबितो करून आसा। नामदेव गडकरी आनी ताच्या फामिलीन आपल्या पुर्वजांची कला तिगोवन दवरिल्ली आसा। कितलीशींच वर्सां जाली नामदेव गडकरी गणेश मुर्ती तयार आनी हेर मुर्ती तयार करता। बापान आकार घेतिल्लो आसा। सध्या रंगकाम करपाचें काम सुरू आसा। कश्ट कुशळटाय फामिलीच्या आदारान नामदेवान पारंपारीक मुर्ती तयार करपाची कला आयज मेरेन तिगोवन दवरिल्ली आसा। भारतीय रेल्वेच्या वट्ट येणावळीत 2025-26 वर्सा 3.2% वाढ जाल्या। ताची वट्ट कमाई वाढून 2,73,444 कोटी जाली। माल वाहतूक सेवेंतल्यान रेल्वेक 1,73,450 कोटी रुपया मेळ्ळे। तशेंच माल वाहतूक भार 1,670 दशलक्ष टन मेरेन वाडलो। सामुद्र धुनीचेर अमेरिकेचे नियंत्रण आसा असो डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केल्लो दावो इराणान न्हयकारलो। उदका मार्ग बंद उरला आनी मागणी पुराय जाय मेरेन तो परतून उगडचो ना अशें तेहरानाचें म्हणणें। तशेंच झूज सोंपून जप्त केल्ली मालमत्ता परत करची अशी मागणी इराण करता। होर्मुझा भोंवतणी आशिल्ल्या तणावाक लागून संवसारीक तेल आनी जहाज बाजारपेठेचेर दबाव येवपाक लागला। राज्यसभेत बिरेस्तारा वादग्रस्त टिप्पणीक लागून बोवाळ जालो। जॉन ब्रिटसान भाजपा खासदार सुष्मिता देवाक लुंगीवाला म्हणपाचो आरोप केला। ब्रिटसान विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला आनी ही टिप्पणी ताच्या प्रादेशीक आनी सांस्कृतीक अस्मितायेक लक्ष केले अशें सांगले। ह्या प्रश्नाक लागून वयल्या सभाघरांत गरम आदान प्रदान जालो। महाराष्ट्र FDAन 4 डॉमिनोज पिझ्झा दुकानाचे खाद्य व्यवसाय लायसन्स स्थगीत केल्यात। तपासणेत नितळसाण, कीटक नियंत्रण आनी अन्न साठोवपाचे उल्लंघन दिसून आयले।
सातारा जिल्ह्यातल्या मुंबई आणि मलकपुरात हे आउटलेट आसात। अन्न सुरक्षेचे जायते उल्लंघन आणि अपूर्ण नोंदी हाका लागून ही कारवाई केल्या। एअर इंडिया फुकेट दिल्ली विमानाचे पायलट पुष्टी ड्रग्ज चाचणीत अपेशी थारला। या चाचणीत त्याच्या यंत्रणेत गांजा मेळा असे सांगतात। तसेच विमानातल्या पायलटांच्या वागणुकेविषयी कॅबिन क्रू हांणी कागाळ केल्या। या घडणुकेक लागून विमानाचेर सुरक्षेचेर आणि विमानातल्या कामगारांचेर वागणुकेचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला। कर्नाटकात तंबाखू व निकोटीन आशिल्ल्या गुटखा आणि पान मसाल्याचेर 1 वर्साची बंदी घाल्या। राज्यभर ताचे उत्पादन, सांठो, विक्री, वितरण आणि येरादारी हांचो आस्पाव ह्या बंदीत जाता। भौशीक भलायकेच्या हुस्क्याचो उल्लेख करून हो निर्णय घेतला। अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्याखाला ही बंदी घाल्या। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या निरीक्षण अहवालात नोव्हेंबर 2025 वर्सा जाल्ल्या तांबड्या किल्ल्याच्या स्फोटाचो संबंध 21 कडेन जोडला। दिल्लीच्या तांबड्या किल्ल्या लागसार जाल्ल्या हल्ल्यात 11 जाणांक मरण आयिल्ले आणि जायते जाण जखमी झाले। या प्रकरणात NIAन 10 जाणांचेर आरोपपत्र दाखल केला। आरोपीचो संबंध एसर गजवात उल हिंद या एकीच कंपनीकडे आशिल्लो। केंद्र सरकारान मुंबई खातीर 238 नव्या AC लोकल रेल्वेक मान्यताय दिल्या। पयलो नवो AC लोकल 2027 मेरेन नव्या उत्पादन पद्धती खाला चलपाची येवजण आसा। या गाडयांनी चढ मेट्रो सारको प्रवास अनुभव मेळटलो अशी अपेक्षा आसा। 2029-30 मेरेन मुंबईचे सगळे थळावे मेट्रो सारखे जातले अशी आस्त आसा अशे देवेंद्र फडणवीसान सांगले। ब्रिटनच्या कांय वाठारांनी सूर्याचो 90 परस चड जागो चंद्रान आच्छादित केल्लो। दिसान कांय वेळ मळबांत काळोख जाल्लो। युरोपातल्या कितल्याशाच वाठारांनी दुर्मिळ सूर्यग्रहण दिसताले। या अद्भुत खगोलीय घडणुकेक पुराय वाठारांतल्या लोकांनी पळयले। सायबर फोटोप्यांनी मुंबईच्या 90 वर्सां पिरायेच्या निवृत्त न्यायाधीशाक लक्ष केल्ल्याचो आरोप आसा। ताणें ताका 50 कोटी रुपयांची बनावट हवाला प्रकरणाची धमकी दिली आणि सुमार 1.90 कोटी रुपया घेतले। फोटोप्यांनी पोलीस अधिकारी, RBIचे अधिकारी आणि बँक मॅनेजर असो भेस केलो। बँक मॅनेजराच्या सावधानतेक लागून सुमार 1.50 कोटी रुपयांची आनीक एक हस्तांतरण थांबोवपाक मदत जाली।